परिशद आसा तशेंच पोळे गांवकार आयज एक कला अकादेमीच्या वतीन सांगपाक एक उमेद जाता आनी तुमकां कळोवपाक की रेपेटरी जी आमची काही वर्सां बंद आसली ती आयज परत चालू करून आयज आमचो नाटक आमी तयार केल्लें आसा आनी तें पयलेंच नाटक आमकां नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा म्हळ्यार भारत रंग महोत्सव जो आज साजरे करतात 25 वर्सां दिल्ली थंय आमकां साजरे करपाक आदी रंग महोत्सव तातूंतलो एक भाग म्हणून आनी त्या आदी रंग महोत्सवा भितर आमचें नाटक सुरवात करता म्हळ्यार स्टार्ट करता ही संदी आमच्या नाटकाक मेळिल्ली आसा हेजे बद्दल आयज बरी गजाल की 25 वर्सां भारत रंग महोत्सव मनयता आसतना तेमी आख्खे भारतभर कमीत कमी 30-35 जाग्यांनी अशे वेगवेगळे ल्हान ल्हान मोठे रंगमंच तयार करून नाटकां दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा गोंयांत सुद्दां सांखळी म्हाका दिसता 5 नाटकां दाखयल्लीं आसात हे सगळे कडेन गोंया बरोबर बाकी आख्ख्या भारतभर तेमी केल्लें आसा पूण त्याच बरोबर आमकां जे धरती आबाय नाटक आमचे रेपेटरी म्हळ्यार आमचे हांगा तयार केल्लें नाटक जे मेन जो प्लॅटफॉर्म आसा मेन जो रंगमंच आसा तो दिल्ली ते स्कूल नॅशनल स्कूल ड्रामा हांगा थंय दाखोवपाक मेळटा ही एक बरी गजाल आसा आनी ताका लागून आयज 19 साकून आतां पर्यंत म्हळ्यार 26 जे नाटकां आमची तयार आमची कलाकारांनी नाटकां जी तयार केली ती जी बंद पडलेली म्हणजे बंद उरलेली तेजी आयज सुरवात परत आमी केल्ली आसा आनी पयलींच नाटक जे नाटकाक बऱ्यापैकी नाटक जाल्लें आसा आमच्या कलाकारांनी वतीन आमचे MS तेजे प्रोड्युसर किंवा डायरेक्टर आमचे खूब सुशांत आसात आनी बरें नाटक जाल्यार परत सेरेंडिपिटी सुद्दां जालो महोत्सव तातूंत भितर सुद्दां संदी मेळ्ळी परफॉर्म करपाक आनी आयज दुसरी संदी म्हळ्यार भारत रंग महोत्सव मेळटा ही एक गोंयकारां खातीर कलाकारांनी खातीर आनी जे नाट्य कलाकार आसात तेंचे खातीर एक बरी गजाल आनी तेजे खातीर तांकां म्हणजे प्रत्येक कलाकार जे आसात जे आमी सगळी जी आमची टीम जी आसा सुशांत एंटायर टीम हांव जावं आमचो MS जावं आमी सगळे मुद्दम जावन वचपाचे आसात आनी 17 तारखेक हो दिल्ली हो कार्यक्रम जातलो आनी हेजे खातीर ताकाच लागून तुमकां इन्फॉर्म करप की कलाकारां भितर ज्यो एक्टिविटी कसल्योच बंद पडची न्ही आनी हेज्या पयलीं ज्यो चालू आसल्यो सगळ्यो त्यो सगळ्यो एक्टिविटी एका फाटोफाट एक परत कार्यरत जावच्यो परत एक फावटी खंय तरी जे कलाकारांचें नांव जें आसलें तें तशेंच तो दर्जो उरचो आनी त्योच एक्टिविटी परत फूल फ्लॅज चालू जावच्यो ह्या माध्यमांतल्यान हेतूंतल्यान एक पावल म्हणूनच ही रेपेटरीन केल्लें पयलीं नाटक आनी पयलीं नाटकाकच इतलो बरो परफॉर्मन्स आनी इतलो बरो संदी हे आमकां लाभली आसा कसलें नाटक धरती आबा हे नाटक जे आसा हे नाटकाचें नांव धरती आबा आसा जे 150 वर्सां जेन्ना भगवान बिरसा मुंडा हेका जाली आनी हेची जयंती मनोवपा खातीर आख्खे भारतभर अनेक कार्यक्रम जाले गोंयाकय जाले आनी तेज्या आदाराचेर हे धरती आबा म्हणून नाटक तयार जाल्लें आनी तेन्नाय दाखोवप जाल्लें आनी जशें हांवें तूं म्हणलेशें सेरेंडिपिटीक महोत्सवाक बी दाखोवप जालें आनी आयज हांगा भारत रंग महोत्सवाक बी दाखोवप आसलें भाशा कसली लँग्वेज कसली हिंदी आता तुम्ही दिल्ली जाता तर तुम्ही गोंयचे जे कलाकारांची जी संघटना बी आसा तांकां तुम्ही इन्वायट केला तांकां व्हरताले का फकत कलाकारूच व्हरताले ना सध्या आमी कलाकार जाले सगळ्या कलाकाराची टीम घेवन NSD 25 लोकांक एकोमोडेट करता आमची टीम ऑलरेडी 35 आसा त्या पलीकडे आमी वचूंक ना सो जवळ जवळ 30 कलाकारांचो संच घेवन आमी वता फकत नाटक सादरीकरण जातले का आनी कलाकारांचो रोल वेगळो त्या हेज्या फंक्शनाक न्ही आमी हांगा पयलो एक नाटक प्रयोग जातलो हो आमकां एक संदी मेळ्ळी हे नाटकाक आनी आमकां पयलीं जशें आमी सुरवात करतात हे ताजे भायर आमकां हेका रिलेटेड आनीक आमी कल्चर मिनिस्ट्री कडेन किंवा बाकीचे कडेन आमी थोडेशे मिटींग फीस केल्ले आसात जेणे करून आमकां काही निधी आसतले किंवा आनी काही गजाली आसतले ज्यो जे तेंचे कडेन डिस्कस करून त्यो कार्यरत करपाक आनी फुडें आमकां हे करपाक ते आमी थोडी मिटींग लायनअप केला पूण हो प्रयोग जो आसा तो आमी भारत रंग महोत्सवाक हो सादर करतात तुम्ही सांगितले प्रोग्राम जायते केले की म्हणजे बंद पडले किती कारण त्याचे बंद म्हणल्यार तशें म्हणल्यार अनेक आतां पळयता आमी आतां सुद्दां आमी कशें केला सुनील केसरबाई आसलो दुसरे आमी आतां खुबशे आमी प्रोग्राम आमचे पयले आसले तातूंतल्यान आमी मुख्यमंत्र्यान डिस्कशन केल्लें आसा कित्याक कसलोच कार्यक्रम जे पयलीं जाय आज तुमकां खबर आसता तुमकां वेगळें सांगपाची गरज ना कसलोच कार्यक्रम म्हणजे त्या पद्दतीचे कार्यक्रम परत उरपा जायना असो उल्लेख जालो पळय
ते तशेंच कार्यक्रम उरपा जाय आनी कार्यक्रम सगळे फुलफ्लॅज परत चलपा जाय ह्या हेतून जे आमकां प्रोविजन सुद्दां करपा जाय ती सुद्दां आमी मुख्यमंत्र्यांनी मिटींग घेवन आमी ताका चालना दिल्ली आसा म्हणटकीच एक कलाकारीचो दर्जो जो एक कलाकारी पळोवपाचो दृश्टिकोन लोकांचो वेगळो आसलो आतां मदीं कांय कारणासो काम चलता आसतना वेगळे पद्दतीन टिका विका जावपाचो प्रयत्न जाला आनी काम चलता आसतना कांय एक्टिविटी बंदूय जाल्यो जशें आमचें उदाहरण आमकां जे थिएटर आर्ट कॉलेज आसा ते आतां आमकां खंय आमकां हांगा करचें पडटा खंय आमच्या राजीव कला मंदिरा फोंडे ताचे खातीर सुद्दां आमचें कांय स्वतंत्र बिल्डींग तयार जावची बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करून दिवचें अशें आमी 2 जागी सायट पळयल्ली आसा आमचे पयर आमी स्पेशली केल्लें आसा आमचे पर्वरीक आमचे कडेन जागो आसा दोनापावला कडेन जागो आसा पूण हे खंय तरी स्वता म्हणजे एक एका फाटोफाट एक काही गजाली अश्यो जावन परत जाग्यार पडपाक असो प्रयत्न नवो ऑडिटोरियम आसा पळय न्ही तेजी दुरावस्था जाल्या पळय नव्या ऑडिटोरियमाची केन्ना पासून कंप्लीट जातलो हय ताजेर पळोवपाक गेल्यार ताजेर म्हाका वेगळी प्रेस हांव घेतलो म्हणून आसा आतां डिटेल जेन्ना तो रिपोर्ट आयले उपरांत अजून रिपोर्ट तसो डिटेल आमच्या कडेन पावलो ना ते जर आमी हेजेर ते सगळे हांगा सांगू आयचो मेन कारण हा आमचे जे आमकां आमचे रेपर्टरी बंद जाल्ले आमचें प्रोडक्शन बंद जाल्लें तें प्रोडक्शन आमी परत चालू केलां आनी तातूंतल्यान आमचें पयलेंच नाटक ज्या पयल्या नाटकाक आमकां दिल्ली संदी मेळटा हें आमकां आयज तुमकां सांगपाचो मेन प्रेस कॉन्फरन्स म्हाका ते आसलें ताजे भायर तुमी जें म्हणटा आतां मेन थिएटर आसतलें ओपन थिएटर बाकी आसतलें ताजे खातीर सुद्दां आमचे 2 मिटींग जाल्यो टास्क फोर्सा फुड्यान पण लास्ट मिटींगेक हांव पावूंक शकलो ना म्हणजे हांव नसलो गोंय तेन्ना तेमी रिपोर्ट सबमीट केला पण आमचे कडेन अजून पावलो ना आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे आनीक हांवें एमएसआ कडल्यान म्हायती घेतली ते प्रमाणे जे PWDने 5 एक्सपर्ट लोकांची टीम नेमणूक करपाचें हें केल्लें आसा आनी डिटेल जेन्ना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट येतलो त्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर मागीर जे कितें तो सजेशन येतले ते ऑगस्टा साकून कामाक सुरवात करतले अशें त्या मिटींगेक थारलां डिटेल आमचे कडेन हांव सगळें पावलो ना म्हणजे एक सांगपाक सोदता की जेन्ना तुमी टेक ओवर केला एज अ चेअरमॅन आमकां उगडास आसा त्या दिसा तुवें सांगलेलें आय वूड लायक टू सी वॉट इज द प्रेझेंट स्टेटस त्या दिसा ते आयज पासून वॉट इज द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ तेजे उपरांत तें सांगता हो तेजे उपरांत बाकीच्यो गजाली पळय ह्यो आमी जाग्यार घालपाच्यो काही आमच्या हाती आहा त्यो करीत आसात जे दुसरी गजाल आहा ती टास्क फोर्स आमी चॅर करना टास्क फोर्सा खातीर एक वेगळी कमिटी काडली आसा कांयच खबर ना कंप्लीट करपा दी मरे तेजे खातीर सांगलें न्हय तेजे 3 मिटींग जाल्ल्यो आसा तेजे पयले मिटींगेक आमकां तांचो पयलीं कांय हें नासलो दुसरी मिटींगेक तिसरी मिटींगेक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी इन्सिस्ट केलो की दोनूय मिटींगेक कॉन्ट्रॅक्टर येयलो ना कॉन्ट्रॅक्टर तुमी आपयात म्हणलें आनी पयरचे मिटींगेक कॉन्ट्रॅक्टर येयल्लो कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपली बाजू मांडली पूण त्या मिटींगेक हांव पावलो ना पूण तो जो रिपोर्ट येतलो पूण ताका लागून ते जातले बेगीन फास्ट करून जो रिपोर्ट आहा तो आमकां फायनल रिपोर्ट दियात आनी त्या प्रमाणात तें काम एक्झिक्यूट करून घेवपा खातीर प्रत्येकाचे जावं इलेक्ट्रिसिटी आसतली वॉटर सप्लाय आसतलें जे 5 जाण एक्सपर्ट काडपाचे अशें त्या मिटींगेक सर एक विष्णू वाघ जेन्ना चेअरमन आशिल्ले तेन्ना काव्य होत्र जाताले कला अकादमी पुरस्कार ते आता तुम्ही ते सुरू करताले का फक्त हे नाटक झाल्या उपरांत आणि परत ते कार्यक्रम स्टॉप काव्य होत्र म्हणून जाताले विष्णू वाघ जेन्ना चेअरमन आशिल्ले उपरांत चालू जालो उरलो तो ना त्याच्यानंतर जाऊकच ना ते एकच एकच वर्स Sir, at least from right from your time you have taken over as a chairman. At least आमकां present status कितलो percentage तुका खबर आहा ती सांग. भावला आसता तुम्ही काय सांग बहुत रिपोर्ट सांगता आमकां. सो आनी 6 म्हयन्यांनी तुका काय जालें टर्म काबार जातलो. मागीर कितें मागीर कोणा विचारप. हांव सांगता लायक एक म्हणल्यार आयचो प्रयत्न आमी घेतले आमचे रेफ्रिजरेटरचे आमचे नाटकाची तयारी आमी केल्ली प्रोडक्शन त्याच्या प्रोडक्शनाक आमकां आयज संदी मेळ्ळ्या हांगा सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या आनी दिल्ली मेळ्ळा हे मेन सो म्हाकाय संदी ताची भायर विचारपाक नव्हता. बरोबर तूं संदी दिली ना त्याची भायर ज्या ह्या रिपोर्टा विशयी न्हू म्हाका आनी परत प्रेस घेतलो जे म्हाका डिटेल रिपोर्ट आयले उपरांत परचे मिटिंगेचे मिनिट्स येवपा जाय डिटेल रिपोर्ट येवपा जाय तेजे उपरांत हांव तेजे खातीरय बी म्हाका प्रेस परत म्हणजे घेवन तुमकां कळयतलो जावं डिटेल रिपोर्ट रिनोव्हेशन म्हणून घेतली कला अकादमी आता ज्या कला अकादमीचे जे पहिले अस्तित्व आशिल्लें जे साऊंड सिस्टम एकॉस्टिक त्याच पद्दतीन आता कला अकादमी आसा न्ही ताजे खातीर सुद्दां 5 एक्सपर्ट कोण कोणाने नेमले केल्ले पुढची मिटींग 10 तारखेर जाल्ली टास्क फोर्स कमिटी आय वॉज अटेंडेड चेअरमॅन आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो पावलो ना तेणें कितें सांगलां की 6 एक्सपर्टाची टीम आसतली 5 जाण एक्सपर्ट लायक इक्वेस्टिक लायटिंग साऊंड हे सगळी एक्सपर्ट दवरून टीम गेले प्लस IIT आमचो जो मद्रास आसा तेचो रिपोर्ट मागितला आनी त्या रिपोर्टाचेर सजेशन्स कितें येतली
आणि विथिन द स्कोप जे कॉन्ट्रॅक्टर आहात तो आपण करतो फाटल्या रिपोर्ट खंय गेले तोच रिपोर्ट फायनल वी हॅव कम टू द कन्क्लुजन कला अकादमी वी हॅव टू अंडरस्टँड वी आर द बेनिफिशरी ही कला अकादमी आमच्या लागून रिनोव्हेट केली न्ही सो आम्ही प्रत्येक मिटिंगे मांडला कितलो खर्च? तातूंतली बेगीन करा म्हणून लास्ट मिटिंग जाल्ली न्ही तेजे मिनिट्स एकदम बरे जाले कडेन आसा कन्क्लुडिंग डिसिजन तेजे पॉलिकडे आसा कमिटी आणि स्पेसिफिक आणि तिने आमकां डेटय सांगला की 31 ऑगस्टा नंतर काम चालू जातलें आफ्टर पावस जावन पास जावन 4 महिन्यात त्याच्या पयलीं कोडल फॉर्मेलिटीज आहा न्ही सो हो हुंयचो आन्सर दितलो मागीर चेअरमॅन त्याच्या पयलीं कोडल फॉर्मेलिटी सगळे असते करतले हाऊ ही विल गिव एन आन्सर ऑन दॅट टाइम पहिली कलाकार म्हणून कितें आमी चार घेतली उपरांत पयली हांवें ती मिटींग म्हाका खूब मिटींग जाली तेन्ना टास्क फोर्साची ती मिटींग आमी काबड एमएसा सांगून हांवें ती मिटींग कॉल करपाक लायली आनी ती मिटींग आमची जाली तेन्ना त्या मिटिंगेक पयली सगळी चर्चा जाली आनी ताका लागून तेजे उपरांत बाबा कॉन्ट्रॅक्टराक आपूण घेवप सगळे सगळे फुडली मिटींग मागीर कॉन्ट्रॅक्टर आपूण जालो तांकां टायम म्हणजे टायम घेवन हांकां आमकां टायमा भितर तुमी जाता तितले बेगीन रिपोर्ट सबमीट करा म्हणून सांगता तेन्ना रिपोर्ट तेणें अजून दिलो नासलो तो दिवपाक लायिल्लो म्हणजे आमी कितें करूं शकता आमी इनिशिएटीव घेवन तांकां फास्ट म्हणजे पुश करूं शकता बाकीचे ते टास्क फोर्स आपूण हे घेताली पूण आमी तांकां हे जाले उपरांत तांकां आमी पुश करपाचें काम केलां जाता तितले बेगीन घेया जाता तितले बेगीन तुमी रिपोर्ट दिया फुडें जें कितें दुरुस्ती करपा जाय जें कितें करपा जाय तें आमी करपा जाय पूण तुमी टास्क फोर्स रावन तुमी काडलो म्हणून ते रिपोर्ट जायना तेजें फुडलें जर काम काय जायना जाल्यार काय उपयोग ना न्ही पूण मिटींग आमी पयलीं घेवपा लायिल्ली आनी ह्यो कंटिन्यू 3 मिटींग ताजे उपरांत जाल्यो आनी जशें आतां एमएस म्हणटा पळय न्हू लास्ट मिटींगेक कालचे कॉन्ट्रॅक्टरूय आसा आनी तांकां अशें जाल्लें आसा की प्रत्येक 5 जाणांची टिमूय काडपाची थारलेली आसा आनी कामूय चालू करतले हें थारलेलें आसा हे आमी फाटल्या कलाक आमी काय केलें अशें न्ही आमी फाटल्यान लागला म्हणजे फास्ट जाता सिंपल क्वेश्चन तुम्ही सगळे फास्ट लागले झाडे लागले बऱ्या आता हेजे ओपन एअर ऑडिटोरियम आपण त्याचे कोसळा त्याचे किती झाले आता ना त्याचो रिपोर्ट सुद्धा माहिती घेतली पण त्या मिटींग ही ते जाल्या त्याचो रिपोर्ट तसोच तांकां सबमीट करपाक लागला कित्याक ते मागीर घडली गजाल न्ही पूण टास्क फोर्स पयली नेमणूक केल्ली पूण हे ते घडली तेच्या उपरांत तेजो सर सिंपल क्वेश्चन सिंपल आता चेअरमॅन जाले न्ही तुम्ही हिंगा भोंवल्याच आसतले परिस्थिती कशी आसा कला अकादमीची बरी आसा वायट आसा तुम्ही सॅटिस्फायड आसा सांगा जेन्ना भोंवले उपरांत हांव भोंव तूं भोंव कोण सगळे म्हणून भोंवले उपरांत आमी भोंवन सांग उलोवप वेगळें आनी जे एक्सपर्ट लोक आसा तेंचो आमच्या चेअरमॅन सॅटिस्फायड येस ऑर नो ऐका म्हाका खूब भशेन खूब काही गजाली दिश्टी पडल्यो आमी डिस्कसूय केले आनी त्या मिटिंगे आमी सजेस्ट केले की बाबा अशें आमकां दिसता तशें दिसता हेजें कितें आमकां तर काही प्रमाणात वयर सकयल दिसता ते आमी थंय मांडले बी आमकां कितें दिसता आमी थंय मांडला पूण ते एक्सपर्ट टीम ती तेजे बाबा हे परिस्थिती कशी आसा आता मेरेन कितलो खर्च जालो रिनोव्हेशनाक खर्च कितलो जालो राव रे लेट मी फिनिश ताजे खातीर न्ही जे हांव म्हणटा न्हू हेजे खातीर आमी परत डिटेलान आमी परत प्रेस घेतले जाल्यार हांवें पयलींच आमी डिस्कस पण केले रिनोव्हेशनाचेर कितको खर्च जाला तुजो आंकडो काय ना ते खबर ना कोणाक कितको खर्च जाला? टास्क फोर्स कमिटीन दिली कितलो काय म्हणटा टास्क फोर्स force widely appointed सगळे by the एक्सेल शिटान सगळे मेंबराकडे पुट अप केले 50 लाखांचे एस्टिमेट दिल्लो लास्ट मिटींग हे मिटींग त्याच्या पयली मिटींग सॉरी 50 करोड आणि हे म्हणटा न्हू त्याची पयली मिटींग दिल्लो आणि तो सगळे मेंबराक कळयले कडेन आसा आणि टास्क फोर्स कमिटी इज ऑन इट कळ्ळें Sir, are you still to answer कोण are you satisfied or not governor ती आमची गोल्डन जुबली ते म्हणतात चेअरमॅन सर अजूनही म्हाका आन्सर कोण आन्सर हांव तुका हाजेर सगळें डिटेल आर यू सॅटिस्फाईड परिस्थिती सारखी हा इतलाच सांग नाजाल्यार ना वय जाल्यार मागीर म्हणून मरे आयकतलो बाकीचे आयकपा तुका एकल्याक आनी कितें जाय आसतलें बाकीचे आनी हें जाय सांगलां सांगता आयके आमी तुका सांगलाय पयलीं आयज आमी प्रेसाक तुमकां आपयलें इतल्याच खातीर की आमचे रेपटरी चालू परत इतलीं वर्सां बंद जाली परत चालू जाल्या तातूंतलें आमचें फर्स्ट प्रोडक्शन पयलीं नाटक जें आमी तयार केलां धरती आबा त्या नाटकाक हांगा संदी गोंयांकय मेळ्ळ्या सेरेंडिपिटीकय मेळ्ळ्या आनी भारत रंगमंचार आमकां महोत्सवाक हें मेळ्ळ्या ही एक हे मातशें हेजे खातीर मेन हें केलें तुमी जें सांगलां पळय आनी हाजे बद्दल टास्क फोर्सा बद्दल बाकी सगळे गजालीचेर हांव डिटेलान परत रिपोर्ट आयले उपरांत जें कितें तुमकां परत आपोवन तेजो प्रेस घेतलोच आनी तुमकां कळयतलो की तुमकां म्हाका कळोवपाक जाय आनी जें कितें वयर सकयल आसता तें जाग्यार घालपाकच जाय पूण बेश्टे अर्दवटी तुमी सांगून ते मागीर तुमी कितें अर्दवटी सांगून फायदो ना न्ही म्हणून आमकां
आईची घडके काय प्रयास आपण ते यायची घडके. ओके चेअरमॅन म्हाका एक सांगा चेअरमॅन म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार हे सगळे सांगले आता तुम्ही 2 प्लॉटाचे कितें इन्स्पेक्शन केलें जागे कॉलेजी कितें अजून करून नाशिल्ले बिकॉज ती कॉलेज शिफ्ट केली ऑलमोस्ट 3 वर्सां ती माहीत अजून जागा फिक्स करून जालो चेअरमॅन झाले उपरांत थिएटर आर्ट कॉलेज खंय आसा ती हांव मुद्दम पळोवपाक गेलो. थंय गेलो राजीव कला मंदिरात. थंय जेन्ना हांव सगळ्यांक प्रिन्सिपलान सगळ्यांक घेवन बसलो की तेन्ना कितले स्ट्रायक कितें तेन्ना म्हाका नदरेर हाडून दिलें की हांगा मेन म्हणल्यार आमचे कडेन आमी राजीव कला मंदिरात चलयतात ते आमकां जागो अपुरो पडटा कमी जाता जेणे करून ते आमी एडजस्टमेंट करून चलचें पडटा काय ओपन स्पेशली प्रॉपर आमकां थिएटर मेळना तेंची बुकींग आसता आनी कितें आसता आनी आमी भुरग्यांक जशें शिकोवपाक जाय ते आमी शिकोवपाक शकना. ताका लागून आमकां स्वतंत्र खंय तरी आमची बिल्डींग जाय. ताका तर आमी बऱ्यापैकी आमची कॉलेज चलपाक शकता. जेन्ना तेणी आपली अडचण सांगली तेजे उपरांत जेन्ना आमची मिटींग घेतली बाबा आमी खंय कितें करतले जाल्यार आमचे कडेन 2 जागे आसले त्या जाग्याची पाहणी केली आमी की अशें आसा तेजे खातीर आमी फुडाराक आमी तेजे थंय विचार केल्लो आसा की थंय जर आमकां जर शक्य जालें आनी सीएमा कडेन उलोवन जर आमी सगळ्यो जर गजाली घडल्यो जाल्यार थंय आमी स्वतंत्र अशी बांदूं शकता न्ही. कित्याक आमची जर आमी दुसऱ्या कडेन वचून आमी रेंट दिता आनी चलयता आनी ती अपुरी जागो पडटा जाल्यार तेजे खातीर आमी बरे चडांत चड भुरगे हांगा थिएटर आर्ट कॉलेजतल्यान भायर सरतले जाल्यार आमी साधन सुविधा उपलब्ध करपाक जाय. ओके हे आतां तुमचें नाटक आसा पळय बाबू हे नाटक तुमचें आसा पळय धरती आबा नाटक आसा पळय हे आमकां लोकांक सगळ्यांक ओपन थिएटरान केन्ना पळोवपाक मेळटलें कला अकॅडमीच्या कला अकॅडमीचो जो ओपन थिएटर आसा पळय तेतून हे नाटक केन्ना पळोवपाक मेळटलें. कला अकादमी सारकी आल्या सावन करता का फुडारी? ह्या नाटकाचो खर्च कितलो येतलो सर हो धाडटा पळय तेजे तेका पयलें सांग कला अकादमी सारकी आहा न्हय मागीर नाटक सर बाबू ह्या नाटकाचो खर्च कितलो सांगूंक ना तुवें एक्सपेन्सीस कितलो व्हरपाक आनी व्हरपाक हाडपाक सादारण 1-2 लाख सुमार खर्च आसा पूण ते एंटायर कॉस्ट जो आसा ते एनएसटी तातूंत भागता. ह्या नाटकाचो धरती आबा म्हणून बिरसा मुंडाचेर म्हणलो नाटक आहे. ह्या नाटकाचो उद्देश कितें? उद्देश म्हळ्यार पळय धरती नाटक आहे पळय धरती आतां आमचे भगवान बिरसा मुंडा तेजें कार्य जर पळयत जाल्यार आनी ताका आतां 150 वर्सां मनयता आसतना ज्या पद्दतीन भारत सरकारांनी आनी आमचे आदरणीय मोदीजींनी ज्या पद्दतीन तेंचें कार्य तेणी केल्लें त्या टायमार अवघ्या 25 वर्साच्या वयाचेर तेणी इतलें धाडशी कार्य केल्लें आसा ताका तितली पयलीं उजळणी मेळ्ळी नासली. तें आयज सगळ्यांक बऱ्यापैकी कळोन चुकलें आसा अख्ख्या सगळ्या लोकांक कित्याक बिरसा मुंडा म्हळ्यार कितें आनी तेजे खातीर येदो व्हडलो व्हड मनीस जावन गेलो स्वतंत्र सैनीक अवघ्या 25 वर्साचेर तेणी येदे व्हडलें कार्य केल्लें आसा भारता खातीर आनी तेजें कार्य केलां तेजे आधारीत तेजेरूच तें नाटक आसा. म्हणटकीर त्या नाटकाच्या रुपान जर आमी लोकांक दाखयत जाल्यार आयज येदो व्हडलो मनीस आमचो जावन गेल्लो आसा ताका आमी भगवान बिरसा मुंडा म्हणटा तें आनीक लोकांक कळटलें न्ही. हो उद्देश आसा. बाबू भगवान बिरसा मुंडा म्हणटा तेजी जयंती मनयली. ताजो मंत्र आशिल्लो जल जंगल आनी जमीन सांबाळप ह्या विशयाचेर हो मेन मंत्र आशिल्लो आनी ह्या मंत्राचेर ब्रिटिशां विरुद्ध तेणें लढो दिल्लो. ह्या सरकाराक खबर आसा जल जंगल आनी जमीन सांबाळपाची खबर आसा काय म्हणटा? ह्या विशय आमी आनी खूब लांबड वयतले सगळे सरकार लास्ट एक विश्वनाथन पाटील प्रमाणे एक केल्लो तो म्हणजे स्टेटमेंट की आपण एल्टरान जिखून हाडटलो सो तुका उडोवपाक चित्ता तो परत आमी आनी खंय डायवर्ट जातले म्हणटकीर आमी ह्या विशया भायर आनी उलोवची न्ही. तुमचो 2 सो हांव ज्या प्लॅटफॉर्माचेर जे खरें उलोवपाक जाय ती उलयल्लें आसा ते हांगा उलोवप बाबू एकूच सांगा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट घेतले पळय तिंगाच घेतले काँग्रेसाच्या आमदाराक चिकून हाडटा कमिटी जाल्या मिनिस्टराचें नांव येतलें तूं हॅपी आहा त्या रिपोर्ट केन्ना दितले ते बाबू तुम्ही रावचे एज इलेक्शन अर्ली एज पॉसिबल म्हणला सो दॅट आमी ऑगस्टाक काम चालू करतले. बाबू तुम्ही इलेक्शन रावचे ना तुम्ही ह्या विशय आनी कितें आमच्या रिपब्लिकाचेर आनी कितें त्या उलोवपाक आहा? विशयाचेर तारा तेजेर काय इंटरेस्टेड ना तुम्ही एल्टनाक बीजेपीन घेता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.